Jeremias chapter 29. निर्वासितांक जेरेमियासाचें पत्र. जेरेमियास प्रोवादियान जेरुसालेमांत थावन परदेसांत उरलेल्या जाणट्यांक, यादनिकांक, प्रोवादियांक आनी नेबुकादनेजारान जेरुसालेम थावन बाबिलोनियेक निर्वासी करून व्हेल्ल्या सगळ्या लोकांक एक पत्र बरोवन धाडलें. तें हांगा दिल्लें आसा. जेकोन्या राजा राजमातेक घेवन आनी इजड्यां जुडाच्या आनी जेरुसालेमाच्या फुडाऱ्यां बरोबर, तशेंच कामारां आनी लोहारां सांगाती जेरुसालेम थावन भायर सरल्या उपरांत हें पत्र ताणें बरयलें. हें पत्र ताणें शाफाताच्या पुता एलाजा आनी हिल्कियाच्या पुता जेमारिया कडेन दिवन पाठयल्लें. हांगा दोगांयकूय जुडाच्या राजान जेदेकियान नेबुकादनेजार बाबिलोनाच्या राजा सोशीं धाडलोले. ह्या पत्रार अशें बरयल्लें आसलें: सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव जेरुसालेम सावन बाबिलोनियेक निर्वासी करून व्हेल्ल्या सगळ्यांक अशें सांगता: घरां बांदात आनी त्या देसांत रावात. पोरसां लायात आनी तातूंत उत्पन्न जाता तें खायात. लग्न जायात आनी पुतां धुवांक जल्मा हाडात. तुमच्या पुतांक व्हंकलो विंचून काडात आनी तुमच्या धुवांक न्हवरे सोदून काडात. अशें तींय पुतांक आनी धुवांक जल्मा हाडूं. तुमची संसद थंय वाडों वचूं, तिची संख्या देंवूं न्हय. तुमकां हांवें निर्वासी करूंक धाडल्यान त्या शाराचे शांती पासत वावरात. ताचे खातीर सर्वेस्परा लागीं प्रार्थना करात, कित्याक म्हणल्यार तांचे शांतीचेर तुमचीच शांती दवरलेली आसा. सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा: तुमचे मदें आसात त्या प्रवाद्यांक आनी पारख्यांक तुमकां फसवंक दिवं नाकात. तांच्या सपनांक कान दिवं नाकात, कित्याक म्हज्या नांवान ते तुमकां फोटी सांगतात. हांवें तांकां धाडूंक नात. उलयता तो सर्वेस्पर. सर्वेस्पर अशें म्हणटा: बाबिलोनियेक दिल्लीं आसात तीं 70 वर्सां भरल्या उपरांत तुमकां हांव भेट दिवंक येतलों आनी तुमकां शुभ भासावणी केल्ली पाळटलों. तुमकां ह्या जाग्यार परतून हाडटलों. सर्वेस्पर अशें म्हणटा: तुमचे विशीं म्हज्या मनांत आसा ती येवजण हांव जाणो. ती येवजण म्हणल्यार शांती दिवपाची, नश्ट हाडपाची न्हय. ही येवजण तुमकां भरवशान भरलेलो बरो फुडार सांबाळून दवरता. तुमी म्हजेशीं येवन म्हाका उलो मारतात आनी प्रार्थना करता तेदना हांव तुमचें आयकोतलों. तुमी म्हाका सोदतात तेदना हांव तुमकां मेळटलों. सगळ्या काळजान म्हाका सोदूंक येशात जाल्यार हांव तुमकां मेळटलों. उलयता तो सर्वेस्पर. हांव तुमकां तुमचें धारजणें परतून दितलों आनी ज्या राष्ट्रांनी आनी गांवांनी हांवें तुमकां धांवडावन शिंपडायलीं, त्या सगळ्या राष्ट्रांतलीं आनी गांवांतलीं भायर काडून तुमकां हांव नव्यान एकठांय करतलों. उलयता तो सर्वेस्पर. ज्या देसांतलीं हांवें तुमकां भायर काडून निर्वासी केल्लीं, त्या देसांत हांव तुमकां परतून हाडटलों. सर्वेस्परान बाबिलोनियेंत आमचे खातीर प्रवादी उत्पन्न केले. अशें तुमी म्हणटात देखून आतां दाविदाच्या सिंहासनार बसला त्या राजा विशीं आनी त्या शारांत रावतात त्या नागरिकां विशीं तुमच्या वांगडा निर्वासनांत वचूंक नात त्या तुमच्या भावां भयणी विशीं सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर सांगता तें. हांव आतां तांचेर झूज दुखोल पिडा शिडा धाडूंक वेतां. हांव तांकां खावंकूच जायनात तसल्या कुसलोल्या अंजिरां सारकीं करतलों. हांव झूज दुखोल पिडा शिडा घेवन तांच्या पालांक लागतलों. पृथ्वेवेल्या सगळ्या राष्ट्रांक
शिरशिरो हाडटा तसली वस्त हांव तांकां कोत्तलों. ज्या राष्ट्रांनी हांवें तांकां शिंपडायल्यांत त्या सगळ्या राष्ट्रांक ती हांवें शिरापलोली जात म्हूण दाखयतलों. तांचे मुखार कांटाल्याचो आनी केन्यायेंचो आनी मस्कोऱ्यांचो म्हाल तांकां करून सोडटलों. कित्याक जरी हांवें थार घेन आसतना सगळ्या म्हज्या सेवकां प्रवाद्यांक तांचे सोशीं धाडले, तरी तांणी म्हजीं उतरां कानार घेवंकूच नात. म्हजें उतर आयकूंक तीं कबूल जालीं नात, उलयता तो सर्वेस्पोर. पूण तुमी सगळीं निर्वासितांनो, जेरुजाल्यांतावन बाबिलोनियेक हांवें पाठोवन दिल्यांत तीं सर्वेस्पराचें उतर आयकात. आहाब कोलियाचो पूत आनी जेडेकिया मासियाचो पूत म्हज्या नांवान तुमकां खोटे संदेश दितात. तर तांचे विशीं सरसोक्तिवंत सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता: हांव तांकां नेबुकादनेजार बाबिलोनाच्या राजाच्या ताब्यांत घालतलों आनी तो तांकां तुमच्या खाशा दोळ्यां मुखार जिवेशी मारतलो. जशें बाबिलोनाच्या राजान जेडेकियाक आनी आहाबाक उज्यांत भाजलोले, तशेंच सर्वेस्पोर तुमकांय करूं. असलो शिराप तांकां फावो जाल्ल्या नशिबाचेर धरलोलो. बाबिलोनियेंत आसलोलीं सगळीं निर्वाशी जुडेयकारां वापरतलीं. अशें घडटलें कित्याक तांणी इस्रायलांत एकदम नश्टीं कर्तुबां केल्यांत. आपल्या शेजाऱ्यांचे बायलां कडेन तांणी परद्वार केला आनी म्हज्या हुकुमा विरेत म्हजें नांव घेवन खोटे संदेश दिल्यात. हांव तर हें सगळें जाणो. हांवूच ताचो साक्षी, उलयता तो सर्वेस्पोर. शेमाया आड भाकीत. आनी नेहलामेंतल्या शेहमायाक तूं अशें सांगतलोय: सरसोक्तिवंत सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता: तुवें आपलेच बुदीन जेरुजाल्यांतल्या सगळ्या लोकांक, मासियाच्या पुताक जेफान्याक आनी तशेंच सगळ्या यादनिकांक एक पत्र पाठयलां. त्या पत्राचेर अशें बरयल्लें आसलें: सर्वेस्पराच्या मंदिरांत मांडावळ राखूंक आनी कोणूय पिसो आपूण प्रवादी म्हूण दाखयता तसल्याक खास्तीच्या तिकत्यार घालून ओडूंक आनी गळ्याक लोजेची पट्टी घालून दवरूंक सर्वेस्परान तुका जea-jea यादनिकाच्या जाग्यार यादनीक नेमला. तशें जाल्यार कित्याक म्हूण तुवें अनाथोताच्या जेरेमियासाक शिस्त लावूंक नाय? तो आपूण प्रवादी म्हूण तुमचे मुखार बोडाय दाखयता. आपूण प्रवादी म्हूण तूं सांगून ताणें बाबिलोनियेंत आसलेल्या सोमेस्तांक असो एक संदेश पर्यान धाडला: तुमी आजून जायतीं वर्सां परदेसांत उरतल्यात, देखून घरां बांदात, त्या देसांत रावात, पोरसां लायात आनी तांचें उत्पन्न खायात. जेफान्या यादनिकान हें पत्र जेरेमियास प्रवाद्याक वाचून दाखयल्या उपरांत हें सर्वेस्पराचें उतर जेरेमियासाक पावलें. हो संदेश सगळ्या निर्वासितांक धाडून दी. नेहमालाच्या शेहमाया विशीं सर्वेस्पोर अशें सांगता: शेहमायाक हांवें पाठोवंक नासतना ताणें तुमकां भाकीत केलां आनी तुमकां फोटीचेर पातयेवंक पावयल्यांत. देखून सर्वेस्पोर अशें सांगता: नेहलामाच्या शेमायाक आनी ताचे संस्थीक हांव खास लायतलों. म्हजे porjേचेर हांव बरें हाडटलों तें भोगूंक हे porjേ मोदें ताच्या कुटुंबांतलो दादल्या आशिल्लिंगाचो कोणूच आसचो ना, कित्याक ताणें लोकांक सर्वेस्पराचेर कोलपूंक शिकयलां, उलयता तो सर्वेस्पोर. देवाचें उतर हें.